तारीवाडो मंडूर वाठारांतल्या एका शेतान शेनवारा राती एका ल्हान चल्या भुरग्याचे पाय सापडपाची धक्कोदायक घडणूक घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण थळाव्यांक ही कूड दिसली आणि ताणें ह्या विशीं पुलिशेक कळीत केलें। त्या प्रमाण लागींच मानस आशिल्ल्यान थंयच्यान ह्या भुरग्याची कूड व्हांवून आयला आसत असो अदमास पुलिशेन उक्तायलो। आक्षी पुलिशेन अनवळखी मनशा आड गुन्यांव नोंद केला। पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। काल राती मंडूर हांगासर एक धक्कादायक प्रकार फुड्यान येलो। ते म्हटल्यार एक न्यूली बॉर्न बेबी, नवीन अर्भकाचे पाय जे आसा ते मंडूर हांगासर एका शेतान गावले। ही गजाल जेन्ना पोलिसांक कळ्ळी तेन्ना पोलिसांनी थंय येवन तपास केलो। तपास करून पयल्या तपासान तांकां अशें कळ्ळें की त्या शेता लागींच मानस आसा, त्या मानशीनसून व्हांवन हे पाय येयले आसतले। पोलिसांनी थंयसरल्या सायडीक गांव आसा त्या गांवांनी वगैरे चवकशी केली की अशें कोण आसा जेणे की हालींच बेबी बॉर्न जाला की ना, कितें आसा। तर त्या पद्दतीन तांकां कोण गावंक ना। काल राती उशिरा पर्यंत हे सर्च ऑपरेशन चालू आसलें। गजाल अशी घडली म्हटल्यार जी न्यूली बॉर्न बेबीचे पाय आसले ती न्यूली बॉर्न बेबीची बॉडी जी आसली ती पयलीं एका बायलेक सकाळी दिश्ची पडलेली, पूण ती बायलेन भिवन कोणाक सांगूंक ना। जेन्ना तेचो घोव सांजचो घरा येयलो कामाक वचून तेन्ना ताणें घोवाक सांगलें आनी घोवान मागीर पुलिसींक कंप्लेंट केली आनी मागीर हे प्रकार जो आसा तो उगडकीस येयलो। पूण तो पर्यंत तेजे अर्भकाचे जे बॉडी आशिल्ली ती थंयसरल्या रानटी कुत्र्यांनी म्हणा किंवा आनी जनावरांनी खावन ती नासधूस केल्ली आनी फक्त तेचे पाय जे आसले ते शिल्लक उरले। हो धक्कादायक प्रकार उगडकीस येयलो। तेच्या उपरांत पुलिसांनी तपास केलो आनी आतां त्यांनी अननोन व्यक्तीचेर कंप्लेंट रजिस्टर केला आनी हाचो फुडलो तपास जो आसा हो चालू आसा। ह्या प्रकरणा बद्दल फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक TV।